마리자 바바 온돈두가 사스나기 보루 너만 korda tuzo mogorgu argadida tuzo sobdaiku doyarasa tuzo mogorgu argadida tuzo mogaiku doyarasa eva chaputa ondontuka मारीच्या भुरग्या आमच्या बाबा तुझो मोगोडगूत उतर दिता काळजांतान तुझो पाटलाव करता तुझो मोगोडगूत उतर दिता काळजांतान तुझो पाटलाव करता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. भयणी भावांनो, कोणसांची परब आमकां सगल्यांक केरीत सृश्टीशी ओडून हाडटा. आमी जेन्ना इलाक्षली तयारी करता 3 दिसांची आमचे ताळगांवचे शिरगांव जयंती परंपरीक परब पाडून केरीत भाशेन आमच्या शेतांबाटांचेर देवाचो आशिर्वाद मागुया. देवान संवसार रचलो आनी तो झाडां फळां फुलांनी श्रींगायलो. तशेंच देवान दर्या आनीक समुद्र आनी तातूंत तो सोबीत केलो. काय बरो हो संवसार पळोवन देव खुशाल जालो आनी ताची राजवटकी चलोवंक देवान मनशाक अधिकार दिलो. मनीस आपल्या वावरांतल्यान हो संवसार अदीक बरो जागो करूंक वावुरता. आज आमचे सृश्टीचेर एक नदर फिरावन जें कितें वायट आसा ताचे खातीर देवा लागीं भोगसणे मागून भोग करून आमचें गोंय आमी पांचवें सांबाळूंक देवाची कृपा मागुया. आमी वावराडी देवान धाडिल्ले हे मोड्यान ताच्या अदीक आनी अदीक सृश्टीचो मोग करूंक आनी अदीक अदीक ताचो सांबाळ करूंक आज आमकां सगल्यांक देवाची कृपा हे मिसा बेडींतल्यान मागून घेवया. ल्हान बी व्हड झाड जाता, बापाची पदवी तुवें आमकां दिसता. झाड जाता जाल्यार आमचेच फायद्याक. मोगाळ बापाचो मोग आमकां दाखयता आनी तो ओळखूंक आमकां आपयता. पूण जायते फावटी गोरजे भायर आमी झाडां कातरून हे सृश्टीचो बेउपयोग केला. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. दर्या आनी समुद्र देवाची तुस्त गावूंक आमकां आपयतात जाल्यार वाऱ्या वरवीं जिविताचो स्वास आमकां फाव जाता. पूण जायते फावटी आमी उदकाचें आनी वाऱ्याचें प्रदुशण करून बेजबाबदारीची मनशां जाल्यां. क्रिस्ता काकलूत कोर. जमनींतल्यान वनस्पती उत्पन्न जाता जाल्यार जमनीचेर घरां बांदून मनीस जिवंक लागता. पूण जायते फावटी आमी दोंगर तशेंच पर्वत कातरून शेतां पाड दवरून तातूंत व्हडले प्रकल्प बांदूंक आमी फुडाराचें चिंती नासतना पयशां खातीर आमी जमीन विकल्या. सोम्या काकुतकोर. आनी सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणेच्या जिविताक पावूं. आमेन. आमेन. प्रार्थुया. आमच्या मना काळजांतली ही देसांवां बापाक ह्या जमात प्रार्थनांतल्यान उबारुया.
आज आपलो वाडदीस संभ्रमतल्यांक लग्नाचो दीस पालटेल्यांक बसत मागुया. मरून गेल्यांत तांकां देवाची शांती. आनी पिडीत लागून जायतीं आमचीं भाव भयणां हॉस्पिटलांनी आसात, कॅर सेंटरांनी आसात, तांचे खातीर मागुया. देवान तांकां वेगोवेग भलायकी पोत्तून दिवंक. देवा आमचे मोगाल बाप्पा, तुजो मोग कोतेल्यांक दिसून आसलेली व्हरती देणी तुवें तयार केलें. सर्व वस्तूंनी आनी सर्व वस्तू परस उदीक आमी तुजो मोग कोरच्याक आमची काळजां तुज्या मोगान पेटय. आनी पुरी आमचे आशे व्हरती तुवें बासयलेली देणी आमकां फावो जावं. हे आमी मागता आमचे सुमया तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. एझेकिएल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर अशें म्हाका पावलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या गोवण्या विरुद्ध संदेश दी. संदेश दिवन तांकां सांग, गोवण्यानो, सर्वेस्पर अशें सांगता, आपणाचेंच पोट भरतात त्या इस्रायलांच्या गोवण्यांचें कोटा. गोवण्यांनी आपआपल्या हिंडाक चोरवाक व्हरूंक जाय, पूण तांचें दूद पिवन तुमचें पोट तुमी भरलें. तांचे लोवेचें तुमी नेसण केलें. तुणतुणीत आसलेल्यो त्या शेड्यांक तुमी मारल्यो, पूण हिंडाक तुमी चोरवाक व्हरूंक ना. असो जाल्ल्यांचे गाय तुमी बांदूंक नात. वाट चुकलोल्यांक तुमी परती हाडूंक नात. सांडलोल्यांक तुमी सोडूंक नात. परतेंच जाल्यार दारुणायेन आनी जबरदस्तेन तुमी तांकां राखल्यो. गोवडी ना जावन हेवशीन तेवशीन त्यो शिंपडल्यो आनी रानवट मोनजातीच्या घासाक सांपडल्यो. म्हजो हिंड हेवटेन तेवटेन शिंपडटा आनी पर्वतांचेर आनी उंच दोंगराचेर पयस पयस भोंवता. म्हजो हिंड आख्ख्या देसान जोडी मोडी शिंपडला. कोणूच तांची पर्वा करिना. कोण तांकां सोडूंक वचना. बरें तर गोवण्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. म्हज्या जिवाच्यान उलयता तो सर्वेस्पर. म्हज्या हिंडाक लुटलो आनी गोवडी ना जावन तो रानवट मोनजातीचें खाण जावंक पावला देखून म्हज्या गोवड्यांनी म्हज्या हिंडाची पर्वा करूंक ना देखून म्हज्या हिंडाक चोरवाक व्हरचे सुवातेर म्हज्या गोवड्यांनी आपलेंच पोट भरलें देखून गोवड्यानो, सर्वेस्पराचें उतर आयकात. सर्वेस्पर अशें सांगता, म्हज्या गोवड्यानो, हांव आतां हिशोब करूंक वेता. तांचे कडचो हांव म्हजो हिंड परतून काण घेता आनी तांकां हांव तो चोरवाक व्हरूंक दिवचो ना. हे परी आपलेच पोट भरपाचें काम गोवडी आनी करचें नात. तांच्या तोंडांतलो हांव म्हज्या हिंडाक सोडयतलो. त्यो आनीक तांच्या फासाक सांपडच्यो नात. कित्याक सर्वेस्पर अशें सांगता, हांवूच म्हज्या शेड्यांचो परामर्श करतलो आनी तांकां राखतलो. देवाचें उतरें. देवाचे ओडकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी.
परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. म्हणुया, परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. पांचवी चार तुजी चोरवना, तुय म्हाका विसोवतूं दिताय, तोंड उदका सोरी पावयताय, तुय म्हज्या ओतम्यान जीव भरताय, मान राखूंक तुज्या नांवाचो नीज मार्गान म्हाका चलयताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. अजाप जावन दुस्मान पडयतात, रुचीचें जेवण म्हाका वांट्टाय, धमधमीत माथ्यार तेल घालताय, भलेपण कुरपा दिसान दीस घसघशीत म्हजेर देंवतली, देवदाना तुज्या मोगाची. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. काळोखांत खोड्यान हांव सांडल्यार कसलेंच वायट म्हजेर ना येतलें. हुस्को ना लागीं तूंच आसाय, म्हजेशी सदां तूं उबो. सांगाती दांड्या कोंक्या सयत गोठाय धीर म्हाका तूं दिताय. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. सासणाचें बिराड म्हाका गावलें, अर्चीत घोर म्हज्या देवाचें, हेंच ठिकाण म्हज्या काळजाचें. जबाब: परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें ना जाला. उद्गार: Sorvesporak Zoizo, Sorvesporak Zoizo, Sorvesporak Zoizo, Sorvesporak Zoizo. देवाचें उतर जिवे आनी सुडसुडीत, तें काळजाचे ओत्रेक आनी चिंतना पारखिता. Sorvesporak Zoizo, Sorvesporak Zoizo, Sorvesporak Zoizo, Sorvesporak Zoizo. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातया पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. महिमा तुका सोबया. जेजून आपल्या शिसांक ही वोपार सांगली. सुर्गेचें राज अशें. एका भाटकाराक फांत्यार उठून आपल्या दाकाच्या मण्यांत काम करूंक मानाय आपोवंक भायर सरलो. दिसवड्याक 1 दिनार फारीक करूंक वावराड्या लागीं कोबलाद करून ताणें ताका आपल्या मळ्यांत धाडले. सुमार 9 वाजता भायर सरून तिंट्यार बेकार आसलेल्या हेरांक ताणें देखले आनी म्हणलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात आनी हांव तुमकां फावो तें दितां. आनी ते गेले. परतून 12 आनी 3 वाजता भायर सरून ताणें तशेंच केलें. सुमार 5 वाजता तो आनीक एक पावट भायर सरलो आनी कितलेच बेश्टे उबे आसलेले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी आख्खो दीस हांगासर कित्याक बेकार रावल्यात? ताणें जबाब दिलो, आमकां कोणेंच वावरांत लावंक नात देखून. ताणें तांकां सांगलें, तुमी म्हज्या मळ्यांत वचात. सांजे भाटकारान आपले मुकदमाक म्हणलें, वावराड्यांक आपय आनी निमाणें तावन सुरू करून पयल्याक पर्यान दिसवडो दी. सुमार 5 वाजता कामाक लागलोले ते आयले आनी जोण एकल्याक 3 रुपया मेळ्ळे. पयले आयलोले ते लागीं सरून आपणाक अदीक मेळटलें म्हूण समजले, पूण तांकां जोण एकल्याक 1 दिनार मेळ्ळो. ताणें तो घेतलो खरो, पूण भाटकाराचेर गुणगुणून म्हणूंक लागले, हे निमाण्या एकल्याक त्रासभर काम केलां आनी आख्ख्या दिसाचो भार हुनीत घेतलोले आमकां आनीक तांकां तुवें एक सारकें केलें. पूण तांतल्या एकल्याक जबाब दिवन ताणें सांगलें, इश्टा,
हांवें तुका उन्नीत करूंक ना, तर एक दिनार घेवंक तुवें म्हजे कडेन कबलात केल्ली न्हय. तुजें तें घे आनी वच. तुका दिलां तशेंच हें निमाण्याकूय दिवंक म्हाका खोशी. तर म्हाका जाय तशेंच म्हज्यान करूंक नजो. वो हांव बरो म्हूण तुजो दोळो फुटलो. हे पोरी निमाणें ते पयले जातले आनी पयले ते निमाणें जातले. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हें. वाखाणली तुका क्रिस्ता. म्हज्या मोगाच्या आनी आपुरबायेच्या भाव भयणांनो, मागण्यांतल्यान आमी आमचो आख्खो दीस देवाक उबारुया. हे मोतीन धरून आनी आयच्या शिव वर्तमानाचेर नियाळ करतना म्हजी नदर म्हज्या घोड्याळाचेर गेली. वच. आनी वचाचें काम म्हणल्यार आमी सगळीं जाणां वेळ दाखोवपाचें. जावं तें सकाळीं, सांजे, दोनपारां वो रातचें. आपलें वेळ दाखोवपाचें काम तें करीत आसा. आमच्या जिवितांत नदर मारुया. देवान आमकां मोगान रचल्यांत. देव आमकां मोगान सांबाळटा. ह्याच देवाच्या मोगान आमी जियेता काय? वेळाच्या वेळार ताच्या संबंदान आमी जियेता काय? ताणें दिलोलो वावर आमी विस्वाशीपणी करता काय? आयच्या शिव वर्तमानांत जेजू आमचे कडेन वपाऱ्यांनी उलयता. आनी वपाऱ्यांतलो भाटकार सकाळीं, सांजे आनी दोनपारां दिसवड्याच्या हिसब्यार वावराड्यांक आपल्या कामाक लायता. आनी गुडे जेजू आयज आमकां फकत मिसाचे भेटेंत वांटो घेवंक आपयता काय? गुडे देव आमकां फकत रातचें तेरसाचें मागणें करूंक आपयता काय? पूण देव आमकां दिसा दिसपटी आमकां आपल्या मोगान जिवंक, आपल्या संबंदान वाडूंक, आपलो वावर विस्वाशीपणी करूंक आमकां आपयता. जावं तें सकाळच्या वेळार जेन्ना आमी उठ्ठा नव्या दिसा खातीर देवाक दिनवासूंक, आमच्या वावराच्या वेळार गुडीर देवा लागीं आमकां बळ आनी शक्ती तो वावर करूंक आमकां दी म्हूण, रुचीत जेवणा खातीर देवाक आर्गां दिवंक आनी तेच परीक रातच्या वेळार देवा लागीं आमचे सांगाता तो आसलो आमकां बळ आनी घोटाय दितलो म्हूण ताका दिनवासूंक देव आमकां आपयता. मागणें जावं दी आमचें जिवीत आनी आमचें जिवीत जावं दी आमचें मागणें. मागण्यांतल्यान आमी आख्खो दीस देवाक देवाच्या हातांत घालुया. हेंच करूंक त्या जेजूची कृपा आमकां ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. भेटवणीच्या वेळार आमी गायन गावया खालवाराचो योध C20 पान 30 आनी 6, C20 पेज 36. खालवाराचो योध बाबा वेदीचे बरोत आतां जाता. तुजोच मोगार पूत तो भेटयता. ताका एकवटा इग्रोज माता. मोगार बाबा दोयाळ दोद्रे ही भेटोनी मांदू तुगे. मोगार बाबा दोयाळ दोद्रे ही भेटोनी मांदू तुगे. भयणी भावांनो, ही आमची बेजसोर पदवीदार देव बापाक मानतात असली जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक
आमच्या आणि आखे पवित्र सभेच्या आदबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. प्रितीच्या बापा, आमचें बलिदान मानून घे. ताचे वरवीं तुका तुजे मदें आनी आमचे मदें जिवाचो आनी मोगाचो संबंद वाडत वता. तशेंच तुवें दिल्लें तुज्या हातांत ही देणी भेटून आमीच तुका भोगूंक पाव. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वाचुया. वय वशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदार आनी सासणाचे देवा, सर्व काळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्त आमचे सुमया वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो. मोगान आमी तेचें मरण समरमता. जिव्या बाबार्थान तेचें पुनर्जिवनपण परगट्टा. थीर बरवशान ताचे मोहिमेवंत येण्याक आमी ओत्रेकता. देखून सगळे दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती उचारता. पवित्र 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 दोलबरांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांव येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें कावस घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातूंतलें पियात. म्हणजे रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक करोराचें रगत. पातकेंचें मोक्षणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारयतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबार्थाचो गूढ परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जिवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण उगडास करता. अजिविताचो उंडो आनी सरमणीची काल सुखास समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बोरवांचो धरून मेल्यांत ती आमच्या बाबा बनीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरसडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची वेदी भोंवतून एकठांय जाल्ल्यांची हे पवित्र मिसाचे भेटेंत आपापल्या घरांनी रावन वांटो घेतल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार मरे देवाचे मायेस सांगाती तिच्या पोती भाग्यवंत झुजे, भाग्यवंत धोर घेता. आमचो आस्कारी भाग्यवंत मिंगेल आनी सर्व काणी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सोर पदवीदार बाप्पा सोरबंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान आमेन. बांबडीनो सगळे वेळार देवाच्या संबंधांत आमी जियो आनी ताचें बरेपण आमी सदांच अनुभवूंक पावूंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो मारुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी अशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळमेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरासुर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सर्वूण राव जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शानोत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन पातकांतली सुटय आनी सर्वांकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोन जांगबळी तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावर्थाचेर दिश्ट घाल. तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिळे संसाराचे पाप कटिले आमची आमची काकूत काकूत कर. कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप काटिले कटिले आमची काकूत कर. देवाचे देवाचे शिळे शिळे संसाराचे संसाराचे पाप पाप काटिले कटिले आमकां शांती दी. शांती दी. देवाची शिळी संसाराचे पाप काडटली. जेजूच्या जेवणांत आतां वांटो घेतिल्ले आमी सुभागी. सुमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना. एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळची. उत्मीक कुमनेवाचे मागणे. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवोवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक महास्रोगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून उत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसले परी हांव तुका वेंग मारता. सगळोच म्हाका तुका एकवडटा. तुजे सोरशिल्लो कोड सोरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. D22 Giono Pan Panasanino D22 page 59. Giono जीवित मोजा बावणाचे कोरोनो मोजो कोरदुजो मोजो कोरसोग्ल्यो Giono Giono Gieda havu
कोरोना व्हायरस ही पिढी सुमयार देवाची काकलुतीक उलो सोर पदवीदार आनी काकलूत सरा देवा सोडवून दिवंक तुजो हात मोठवो जालो ना न्हय म्हूण तुजें कान आमचे मागणे आयकूंक भेरे जाले नात म्हूण तुवें आमकां बासायलाय आमची विनोंदेंक तूं चोत्राय दिताय म्हूण तुवें आमकां उक्तें केलाय संवसाराच्या वेगवेगळ्या देशांनी वेगळी पसरलेले कोरोना व्हायरस हे पिडेचे भिरांतीच्या चोपक्यान तुजीं भुरगीं सांपडलेलीं आसात तुजे उतराची पदवी पाटय आनी भिरांतीची आनी निराशेची तुफानां शांत कर बाबा तुजीं भुरगीं शांतीन आनी सुरक्षेन जिवचे खातीर ह्या आकांताचेर तूं अधिकार घे आमकां पेकयता तो देव तूं ही पिडेक सांपडलेल्यांक पेकय आनी तांच्या कुटुंबांक गोठाय दी पिडेस्तांचो इलाज करतात त्या वैजकी लोकांक धीर राखण आनी उर्बा दी मोर्नाचे तोणेर पावलेल्यांचेर तुजी कृपा आनी आलाशिरो आसूं आनी तांच्या आत्म्यांक विसो मेळूं पवित्र आत्म्या ही पिडा नाश करपा खातीर एक खोत घडोवन हाडूं अभ्यास करता ते वैज्ञानिकांक तुजी जाणवाय आनी मार्गदर्शन दी संवसाराच्या बऱ्या खातीर फावो तशी पावलां घेवं सरकारी मनशां पासत आमी मागता सोम्याची तुवें अशें सांगलाय म्हूण आमी उगडास दवरता ताचेर भावार्थ येवता त्या दर एका मनशाचो नाश जायना जावं पूण ताका सासणीक जिवीत मेळचे खातीर देवान आपल्या एकल्याच पुताक दिलो इतलो ताणें संवसाराचो मोग केलो तुज्या शिसां बरोबर आमी उलो मारता आमकां वाटाय सायबा आमी मोरता ह्या आकांताक लागून तुज्या भुरग्यांचेर भिरांत आनी काळोख येवची न्हय पूण तांची काळजां तुजे लागीं येवन दी आनी तुजे सवय तांकां बोरवांसो मेळूं सो जावन आसाय आमचो आसरो सासणाच्या सासणांक आमेन प्रार्थुया कोनवळे बाप्पा ह्या क्रिस्त प्रसादा वरवीं जेजूचे जिवे सांदे कशे आमी वाडटा संवसारांत ताचो उपकार घेवन स्वर्गार ताची भागीदारां आमी जावंक पावूं हें आमी कालतीपणी मागता तुजे पुता जेजूची नांवी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोरपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाचे गायन गावया पवित्र बेट मिसाची एफ 17 पान 9 आनी 3 एफ 17 पेज 93 पवित्र बेट मिसाची जाली कबार सुर्गीचे सूत देवले आमच्या काळजार दुनिया हारगा आमची सवार केलोय मूळ मोला व्हडतो उपकार करून आमची काळजां तुजे आदार तुय भेटून तुका सगलो आमचो वाव आमचे मीस केन्ना जावचे ना काबार तुज्या एक पोटां जातोल्या संवसार